एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कैफा हालू. सो आज असा डे 2 दुबई. सो आता आम्ही वयता डे टू डे मॉलान. डे टू डे किती मॉल ते शॉपिंग शॉपिंग सेंटर. डे टू डे न्ही, डे टू डे शॉपिंग सेंटर. आता शॉपिंग करपाक वयता आमी. तो फक्त तो एक व्लॉग घेतलो तुमकां. सो आयज आमचे 3-4 कडेन वचपाचें प्लॅन आसा. सो आता पयलीं म्हटलें थंय या म्हणून शॉपिंग करपाक. ओके, सांजचे आनी आमचे प्लॅन आहा ते दुसरे व्लॉग घेतले. ओके, आनी तुमकां सांगू आयज क्लायमेट इतलो बरो आसा. वत येता वयता. आनी काल न्ही रातचे पावस पडलो, बरो पावस पडलो. हां, बरो पडलो पावस. थंड जाला आनी क्लायमेट सामको बेस्ट आहा, बरी दिसता. सो आयज आमचो डे 2 दुबय. हाय म्हण सगळ्यां. हाय. सो म्हटलें एक्चुली आमचे आतां वचपाचे खातीर दुसरे कडेन प्लॅन खंय वचपाचें आसलेलें, पण जालें कितें, रुबिना मातशी बिजी आहा, धाकटो भुरगो आहा न्ही ताका लागून. सो म्हटलें आमी वांगडाच खंय तरी या म्हणून. ते म्हणपा लागले तुमी वचा भोंवपाक, हांव येयना म्हणपा लागलें. हांवें म्हटलें ना तशें ना, सगळे वांगडाच या, जेवन वयतली आमी. आतां जेवण करता. आनी आयज जायदाचो बड्डे, फर्स्ट बड्डे. पण आयज सेलेब्रेशन कांय ना, सेलेब्रेशन करतले सॅटर्डे. सो पळोवया कशें कितें तें. ओके, जस्ट आमी रावला भायर. आतां वयता आमी. जे कितें बारीक बारीक घेवपाचें आहा सामान तें आतां घेता. सो आमकां टायम वेस्ट करपा नाका. मागीर जेवन मागीर आमी आमचे मेन कितें स्पॉट्स आहा पळय थंय वयतलीं पळोवपाक. आयज एका लुट्टा हांव. आतां आयच्या स्टार्ट शॉपिंग न्ही, बारीक शॉपिंग. धाकटे खंय येयला तूं? म्हापसा पणजी? बरो धाकटे शॉपिंग खंय? म्हापसा येयला? कांय ना, बारीक 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 घेवंक जाय. याद करूंक जाय आमकां. दुबय कितें कितें घेतला पळय याद दवरूंक जाय, तें घेता आमी आतां. ओके, चला. कितें परत कोण येतलो आता? रेहान दुबय आसा सर आमी तितली जाता, येवकूच जाय. कितें जावा खंय बाकी कडेन खंय वयच्या पेक्षा न्ही दुबय पैसा वसूल आहा, पैसा वसूल. खर्च केले म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. पण इतलें बरें आहा दुबय, तुमकां सांगू पैसा वसूल, टेन्शन ना. बरें दिसलें. रातचे नायट लायफ डिफरंट हांगा न्ही, सामकें बरें दिसता. लायटींग कितें मेन, एक सर लायट मोडला ना, सगळं लायटींग चलता बेस्ट. सो रुबीन आतां जेवण करता. मातशें सगळें शॉपिंग बिपींग करून दिलें हांवें. आयज थर्सडे न्ही, आमी नॉनवेज खायना. सो तांकां चिकन बिर्याणी, आमकां वॅज बिर्याणी. आमकां लागून प्रॉब्लम दोन करतले आनी कितें आमकां लागून हेच प्रॉब्लम. आमचो शेनवार सोमार येता न्ही. पाप ते 2 बिर्याणी करूंक बसला. काल दाळ केलेलें आसा दाळ. हांवें म्हटलें आसूं दाळ आसूं दिता आमी, आयकात ना. सो रातचे आमी खंय भायर जेवपाक वयतलीं. आतां ते करता हांव पावली बिर्याणी. आनी धाकटो भुरगोय न्हिदला. चला भायर सरला आमी. ओके, आनी हांव कशें दिसता म्हाका सांगा. सिंपल आं, दुबय येयल्या म्हणून हायफाय ना हांव, सिंपल. ऋत्वीक तूं मरे दुबय येवन सगळ्यांक विसरलो. तूं गोंयकार, तूं दुबयकार न्ही. सगळ्यां हाय म्हण. आं बसला. आं चल. शॉपिंग सेंटर. गाडी पार्क करता रे. आनी हें आसा पार्किंग एरिया. पण कितलें नीट आनी क्लीन पळय. हांव सोदता एक सर म्हाका पेपर दिसूंकूच जाय दुबयक. हांव आयकता दुबय म्हाका रस्त्यार एक तरी पेपर दिसूंकूच जाय. दिसत ना म्हणटा तुका हांव, म्हाका दिसूंक जाय म्हणटा हांव. क्लीन पळय दिसलें म्हाका एक पेपर. ते पळय दाखयता तुमकां. पळय टिश्यू पेपर पडला. पेपर पडला हांगासर. पण तुका बिल पडला हांगासर पळयात. चला
तो हांगा सगळें आहा फूड सेक्शन मागीर कॉस्मेटिक्स डेकोरेशन किचन गार्मेंट आनी लेडीज गार्मेंट सगळें आहा वयर टील 3rd फ्लोर पर्यंत आहा. शिवनाथान घेतले येदे व्हडले ट्रॉली. ओर रे ओके आनी वयर आसा न्ही आं. तो हांगासर आसा कावंटर फूल कावंटर हें. वा हांगा पळय बरें न्ही. तुमच्या आवडटा हो पळय वॅलेंटायन गिफ्ट घे हांगात काडले पडून. बॉक्स हें एमटी बॉक्स रावंड आसा आनी स्क्वेअर आसा आनी असले आहा. आतां वॅलेंटायन डे न्ही एक्झॅक्ट 1 hour आसा आमचे कडेन. सो मागीर आमचे आनीक प्लॅन आहा न्ही वचपाचे. डॉल ते मेळटा गोंयान रा मातशें वयता रा. आनी हांगासर हार्ट पिलो हे सगळे बॉक्स एमटी बॉक्स. सो शॉपिंग हांव कितें कितें करतलें पळय दुबय तें तुमकां दाखोवचें ना हांव डायरेक्ट घरा वचून दाखयतलें. ओके सो फोटोज बीन न्ही रेहान आपल्या मोबायलासून काडटा तेजे मोबायलान न्ही फोटोज बरे येता. ओके बरें न्ही तें दुबय एक घेया बॅग आं. सो आतां वॅलेंटायन डे येयला न्ही सो सगळो वॅलेंटायन डे थीम आसा. रेड थीम बरी दिसता. सो हांगासर न्ही चॉकलेट्स न्ही खूब चीप आसा. इफ तुमी मॉलान बीन गेले न्ही चॉकलेट्स घेवपाक ते मातशे तुमकां एक्सपेन्सीव पडटले. सो आमी चिंतला की चॉकलेट्स बीन हांगाच घेवया म्हणून. सो हांगासर न्ही बरें बरें हें आहा फ्रीज मॅग्नेट आनी किचन सुद्दां आहा. किचन आसा आनी फ्रीज मॅग्नेटूय आसा. सो घेवन सोडया. आनी हो आसा 11 dirham. 11 dirham हो पयशे नात 11 dirham. सो हांगासर आसा हें सगळें. वा बरें न्ही. किचन बी सगळें आसा हांगासर. सो फ्रीज मॅग्नेट बी न्ही खूब चीप आसा आनी रेहान म्हणटा इफ तुमी भायर हाडपाक गेले न्ही खूब एक्सपेन्सीव खंय. सो आमी हांगाच घेता खूब चीप आहा. हें आमकां पडले तो ते आसा 300 रुपया म्हणजे इंडियन रुपीज 300 रुपीज. तो 4 येता मॅग्नेट. म्युझिक आहा दुबयचे सॉंग कितले ताका 12 dirham 12 dirham. कोण घेया बुर्ज खलिफा न्हू तें. हय बुर्ज खलिफा. हे कितले 11 dirham. रेहान वॉट इज दीस आय सॉ ते आहा न्ही ते दुबय. This is that future of museum. फ्युचर ऑफ म्युझियम. दुबय फ्युचर ऑफ म्युझियम. So we'll go there. सो हो एक घे 8 dirham. ना दिस वन ऑल्सो नाही गोल्ड बरी दिसता. दिस गे टेक्स्चर दिस. सो हांगासर बीन हें आहा 3 dirham 5 dirham हांगासर. सो हांगासर पळय चॉकलेट्स बीन आसा आनी हें आसा 10 dirham. खूब वरायटी आहा. आयकता चॉकलेट्स 10 dirhamचे. हे पळया चिप्स. सो हितून न्ही म्हाका दिसता या सो बिग न्हू व्हडले पॅकेट आहा चिप्साचे हांगासर. Small packets. या इनसायड स्मॉल पॅकेट आहा भितर न्ही स्मॉल पॅकेट आसा. आनी हांगासर या चिप्स आनी ते वयर आसा चीज बॉल. आपे हांगासर चीज बॉल आहा ते बी वेरायटी फ्लेवर. सो हे सगळे चिप्स मेळटा हांगा. सो हांगासर आसा सगळे कुकीज चॉकलेट कुकीज मागीर हो एक डिफरंट आसा बटर कुकीज. हांगासर सगळे हें टी न्ही हें पळय टी सिनामन मागीर तुका हांगा आसा
रोज विच इज फ्लेवर्ड वन टी Tea? टी या Just be careful. So the glass. बाटल ते बरें काय रोज फ्लेवर पयला हांवें बरें लागता That चा is you'll get in that Lipton only. लिप्टन ओनली Hibiscus flavored and all. ओके या सो हे सगळे न्ही इरानियन प्रोडक्ट Iranian. दीस गुड रे हे न्ही हे बरें आहा पळय कोल्ड एंड फ्लू थंडीक बरें हे जिंजर थंय आनी लेवेंडर ट्राय करया चेक करूया 12 दिरम आयज सकाळी ब्रेकफास्टाक न्ही उपीट आनी ब्रेड जाम खावन खाल्ले आमी आमचे ब्रेड तुमकां सांगू इतले सॉफ्ट अशे हात धरले न्ही इतले मोव आता इतले सॉफ्ट हांगा ब्रेड टेस्टूय वेगळो आहा बरें लागता इतले सॉफ्ट ब्रेड तरी हांवें केन्ना पळोवंकूच ना इतले सॉफ्ट आहा Last time Javed also he took so many. सो हे सगळे न्ही कॅन्डीज तर कॅन्डी आसा हांगासर आनी हांगासर पळयात असले स्टोन्स आसता पळय स्टोन्स चॉकलेटी आसा सगळे मार्शमेलो हांगे चॉकलेट सामके वरायटी सांगू इतले आसा कितें घेवूं कितें नाका आतां हें सगळें लॉलीपॉप सेक्शन चुपाचुप्स मेळटा न्ही इंडियन सो हें आसा सनफ्लावर सीड्स 10 दिरमाक सो हांगासर न्ही पिस्ता आनी ताका कोटेड केला मसाला मागीर हांगासर आसा लेमन खूब फ्लेवर आसा हांगासर तो सद्या आमचे ट्रॉली इतले भरला Already full. सो हे चॉकलेट न्ही म्हाजे फेवरेट आनी हे मातशें हांगा न्ही चीप आसा म्हणजे 11 दिरम 10 दिरम अशें आसा पळय 10 दिरम हांगासर न्ही You get this cookies and crumble in ओके KitKat. किटकॅट हांगासर न्ही तुका किटकॅट न्ही फ्लेवर मेळटले आं म्हणजे पळय हांगासर आसा हेझलनट आमचे इंडियन न्ही फक्त तुका किटकॅट मेळटले सो हांगा हेझलनट मागीर हांगासर आसा कॉफी अशें खूब खूब आहा आनी हें पळयात How much is it? किटकॅट कुकी क्रम्बल आनी हो आसा किटकॅट Even this is good raspberry. You get रॅसबेरी like ब्लास्ट raspberry, हें घे रॅसबेरी ब्लास्ट हें रेन म्हणटा हें बरें लागता खंय तर चॉकलेट्स बी सगळे घेतलेले आसा तो हो सेक्शन जाले आमचे आतां आमी वयर वयता पळोवया कितें आसा तें चॉकलेट्स खूब वरायटी आसा आनी इतले चीप आसा आनी हें चॉकलेट तूं सपोज तूं मॉलान बी गेलो न्ही हाडपा जाल्यार एक्सपेन्सीव पळय आं वयर टॉयज आहा खंय चल या यो हांगासर पळयात चल अशें वच सगळे हेअरबँड सगळे आसा क्लीप हेअरबँड रबर बँड हांव अशें वयता म्हाका मिस जावपा नाका आनी हें सगळें स्टेशनरी भुरग्यांक कलर सगळें मेळटा हांगासर आनी सगळें हांगा बड्डेचें सगळें सामान सगळें हांगा मेळटा पळय रिटर्न गिफ्ट दिवपाक बी बॅग बी सगळें आसा हांगासर हय सगळे बड्डेचे आयटम सगळे हांगा मेळटा इतले व्हडले व्हडले सांगू तुमकां हें शॉपां बी न्ही हांगा सोपान ना हेका जाय काय टॉयज सो हांगासर न्ही बरे बरे हेअरबँड बीन आहा आनी खूब ऑप्शन आसा वरायटी आसा हांगासर तो हे सगळे हेअरबँड आहा न्ही हे सगळे 2 दिरम वाव हांगा पळयात कितले बरे आहा कसले घालना हांव सॉलीड आहा बेस्ट आहा सो म्हाका न्ही कांयच मिस करपा नाका सगळे भोंवता हांव कांय सोडना हांगा सगळे न्ही बँगल्स आहा बरें आहा फॅशन पर्स पळय बरें न्ही सॉफ्ट तुका पळोवपा आपयला हांवें कितें करता तें विचार नाका हें पळयात पळय हें पळय पर्स हें पर्स हें डॉल टायप हें कशें हें पळय सॉफ्ट सामकें आं सॉफ्ट आहा कितले दिरम 12 दिरम आनी ते कितले दिरम बरं असेल स्क्वेअर बरं असेल
वा बरें आहा बॅगा आसा दुबयचे दुबय आं पळय 300 रुपये चड हेवी घेनाका कित्याक आमकां व्हरतना मातशें वाव ब्युटिफूल आं म्हणजे व्हरतना हें मातयेचें अशें कॅरफुली आमकां व्हरूंक जाय हें पळय रियल दिसता आयकता पळय नाही ते बरे हे आवय तुमकां सांगू आतां पिशी जावपाचें आसा दुबय येवन पिशी जालें हांव आनी ते बी चीप आसा 10 दिरम हे सगळे 10 दिरमाचे म्हणजे 200 रुपयांनी पण तुका हय पण तुमकां अशें इतले कमीचे मेळचेच ना वयर पळय आनी इतलें बरें 200 रुपये 200 रुपया आनी हांगासर पळयात हे सगळे 10 दिरम 5 दिरम 3 दिरम शी मी पाहिलं ना पण या मॅन टेक मॅन आनी खरें रियल दिसता हांगा हें आला पळय पान कांदे बिने आहा किचनान लावपाक हें घे 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 कितले का अरे काडले कितें दो भितर आनी हे सारके ऑरेंजीस न्ही सामके रियल दिसता एप्पल पळय सामके रियल किचनान लावपाक पळय शिरार आयज जालो आं चल या बॉस खाली आले खापले हांगा पळय पळय टायम वेस्ट कितें तो हांगासर न्ही किचन आयटम्स बरे बरे आहा आनी हे 11 दिरम बेस्ट न्ही म्हाका म्हणटा घेनाका घेनाका म्हणटा आपूण घेतलें हांगा छत्री घेवपाक गेला आनी छत्री ओपन करचें ना तें आं हँग करपाचें आं हँगीड वयर पळय रेना ओपन केला बरी दिसता न्ही ते वयर ते हँग करप ते बरें दिसता तो हांगाचो सगळें न्ही हें आसा अगरबत्ती बीन स्मेल न्ही सामको डिफरंट आं ऑफर चालू आसा आनी हे कॅन्डल्स आहा न्ही 6 दिरम ऑफर तुका मेळटलें 4.99 दिरम सो आतांच आमची ट्रॉली भरला डिस्कशन चालू आहा ते व्हरपाचें कशें ते टेन्शन पडला सांगता तुमकां इतले चीप आसा कितें घेवू कितें नाका जाला घेतले या चल तो ऑलमोस्ट जालें आमचें आतां बिलींग करता वयता की आमकां मागीर जेवून न्ही आनीक वचपाचें आहा भायर कितें जावं जेन्ना ते मॉलान येता न्ही डे टू डे याद आहा याद तुमी इतलें चीप आसा सामान आयकता कितें बरें या थँक्यू इतलें चीप सामान तुमकां हांगा मेळटलें सांगू हांव फक्त व्हरपाचें प्रॉब्लम आनी कांय ना पूण बरें आसा हांगासर बरें आहा आनीक खूब कितें कितें आसलें घेवंक ना हांवें तें व्हरपाक मातशें प्रॉब्लम जाता न्ही ताका लागून आमचें जालें हांगासर शॉपिंग ती गो बाय आंग तापलाशी दिसता म्हाका ना न्ही ना न्ही हां तूं 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 मातसो बरो आसूंक जाय ते दुबयचे कॅश हाडला न्ही मग कशें खर्च करूंक जाय खर्च करूंक जाय न्ही हां घेतला आमी सगळें रावला आमी आतां बिलींग करपाक आनी रेनान कितें हें हाडला लस्सी हें बरें लागता खंय रेन म्हणटा आं हेणें टॉय घेतला एक दवर तें आतां काय ओपन करपाचें जाल्यार घरा वचून तें कांय ना तो आमची बिलींग जाल्ली आसा जालें आमचें ऑलमोस्ट सगळें शॉपिंग आनी हांगासर न्ही अशें म्हणटा पळय एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है तशें तें तुका आनी खंय खंय भोंवपाचें गरज ना शॉपिंगेक हांगा येयलें न्ही तुका सगळें मेळटलें कॉस्मेटीक बीन सगळे कपडे बी कॉस्मेटीक कपडे आमी घेवंक ना आमकां ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आसा आनी म्हाका नाकाय कॉस्मेटीक बी कपडे जे मेन जाय पळय दाखयता सो आतां आमी भायर सरला जालें आमचें सगळें घेवन आतां आमी वयता घरा ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडत जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात हय ती मागीर म्हणना गे तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन ओके टील देन बाय टेक केअर